जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 15 वड 26-4। हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारोती पाठयतलो। तो बापासून निपजता आनी देवा संबंधीन सोत उगडापें कोत्ता। तो आत्मो। तो येतलो तेदना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात। तुमचो बावाट दडवळना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां। ती तुमकां देवस्थानांतले बारायतली। खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जीं कोण तुमकां जिवेशी मारतात तीं आपूण देवाची भोक्ती करतात म्हूण समजतलीं आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून तीं अशें करतलीं। ताचो वेळ पावतच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात। देवाचें उतर हें। देवाचो व्हड उपकार।